नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। गोंयांतल्या दरेका हॉस्पिटलांत स्थापन करतले आयुष विभाग, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गुजरातान भाजपाची इतिहासीक कामगिरी, 156 जाग्यांचेर मेळयले जैत। हिमाचल प्रदेशान काँग्रेसीन मेळयले भोवमत, ऑपरेशन लोटस आडोवपा खातीर चल्ल्या नेटान तयारी। प्लास्टीक कोयराचेर जायना सामकी प्रक्रिया, मडगांव जिल्लो न्यायालयान लागीं उडयल्ले मातयेंत सापडले प्लास्टिकाच्यो पोतयो। आनी पणजेकारांनी व्हडा उमेदीन मनयले फेस्त, भाविकांनी चर्चीर बसून घेतलो सायबिणीचो आशिर्वाद। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयांत वेलनेस ट्युरिजमाचे केंद्र करपाचें मोख राज्य सरकारान दवरल्या अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां। ते नव्या वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। आयुर्वेदा उपचार पद्दत जागतीक मळार भारताच्या उपचार पद्दतीचो प्रसार करता अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। ह्या परिशदेंत जगांतल्या 35 देशाच्या प्रतिनिधींनी वांटो घेतला। With the continuous support of the central government, and Goa state has got the honor of having second All India Institute of the Medical Science Ayush Hospital. This hospital also undergraduate and postgraduate PhD course wherein the local Goan students will have 50% of the reservation in admission. Ayurveda, in my opinion, is the biggest ambassador of brand India in the world arena. We all perform the various roles as a student, teachers, researchers, practitioners, manufacturers, distributors, etc. And being the stakeholders in the field of Ayurveda, it is our duty to propagate this system of medicine. Being an Ayurvedic practitioner myself, I have supported the endeavor of making Goa as a prominent place for the wellness tourism. We have started the Ayush Wellness Center at all primary health centers in Goa and have posted the Ayush doctors at these places. गुजरात विधानसभा वेंचणुकेचे सगळे म्हणजे 182 विधानसभा जाग्यांचो निकाल सामकार आयला। हे वेंचणुकेत भाजपान रेकॉर्ड ब्रेक करीत जेत मेळयले। भाजपाक 157 जाग्यांचेर जेत मेळ्ळे, तर दुसरे वटेन गुजरातांत काँग्रेसीची सामकी बाबत परिस्थिती जाल्ली दिश्टी पडटा। काँग्रेसीत फकत 16 जाग्यांचेर समाधान मानून घेवचे पडले। गुजरातांत पयलेच खेपे सगळ्या जाग्यांचेर उमेदवार दवरपी आम आदमी पार्टीन फकत 5 जाग्यांचेर जेत मेळ्ळे, जाल्यार अपक्ष 4 सुवातींनी जिखल्यात। 2017 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेत भाजपान 99 जागे मेळयिल्ले। आंकडेवारी प्रमाण हे खेपे भाजपान 58 जाग्यांचो फायदो जाल्लो दिसून येता। मजगती काँग्रेस पुरायपणान काबार जाल्ल्याचे चित्र दिसून येता। 2017 वर्सा विधानसभेत काँग्रेसीचे 77 सुवातो मेळयिल्ल्यो, पूण हे खेपे काँग्रेसीक वट्ट 61 जाग्यांचेर लुकसाण जालां। तशेंच खुबशा मतदारसंघात आम आदमी पार्टीच्या उमेदवारांनी भाजपा विरोधात काँग्रेसीक पडपी मतां घेतिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा। गुजरातांत भाजपाक स्पष्ट भोवमत मेळ्ळें, मात हिमाचल प्रदेशांत काँग्रेस पक्ष सत्तेर आयला। हिमाचलांतल्या वट्ट 68 जाग्यां मदीं काँग्रेसीन 39 जाग्यांचेर जैत मेळयलें आनी भाजपान 26 जाग्यांचेर जिखली।
हेर पक्षांचे उमेदवारांनी 3 जाग्यांचेर फुडाकार घेतला. हिमाचल प्रदेशांत मेळयल्ल्या जैता उपरांत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी व्हडा प्रमाणात खोस परगटायली. हिमाचल प्रदेशात काँग्रेसीक जरी भोवमत मेळयलें असले तरी थंय वेगळ्या पद्धतीन भाजपाचें सरकार जावंक शकता असो दावो भाजपा खासदार श्रीपाद नायक हांणी केला. हिमाचलात जिखून आयिल्ल्या अपक्षांक आनी आमदारांक केंद्र सरकाराची धोरणां उदारती खातीर आडविले जाल्यार ते केंद्र सरकाराक तेंको दिवंक शकता. ताका लागून थंय कितेंय जावंक शकता अशें श्रीपाद भाऊचें म्हणणें. पूण हाचेर गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकारान तिडक उक्तायल्या. भाजपा सत्ते खातीर खंयच्या पावड्यार वचूंक शकता हें हातूंतल्यान स्पश्ट जाता. हिमाचलचो राज्यपाल हे गोंयचेच आसात, ते खातीर श्रीपाद भाऊ आनी तांचें उलोवप जाल्लें आसूंक शकता असो दुबाव अमितान व्यक्त केला. काय थंयची परंपरा तशी आहा. एक तामिळनाडू आनी हिमाचल प्रदेशाची परंपरा अशी आहा की एक इलेक्शन हे दुसरें इलेक्शन दुसरें अशें आसा. पूण ती परंपरा इल्ली इल्ली हे गॅप कमी जाता ह्या सगळ्या हातूंत. आनी त्यामुळे सांगून नजो तर वेगळ्या पद्दतीन तूं जाणा की सरकार हे घडू शकता. कारण आज सेंट्रलांक सरकार नंतर त्या राज्याचो विकास कसो जाता हो जनतेन पळयला की लोकांक जर दिसलें की सेंट्रा बरोबर रावूंक जाय जाल्यार काही जे अपक्ष आसात काही आसात ते कदाचित भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट. काँग्रेसीचो गड बीजेपीन येवंक शकता ते आतां ह्या स्टेजार हांव सांगूंक शकना. म्हाका दिसता दे आर एन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव मंत्री आसात असले स्टेटमेंट तांकां हे शोभा दिना. बिकॉज आज जो मॅन्डेट लोकांनी दिल्लो आसा दे शूड एक्चुली रिस्पेक्ट द मॅन्डेट. तुमी टायम एंड अगेन पळयलां की BJP सरकार हे डेमोक्रेसीक बिलीव करना. ते लोकांचे तांकां मॅन्डेट म्हणजे दे डोंट बिलीव इन पिपल्स मॅन्डेट. ताका लागून तांचे जे सिनियर लिडर जे आसा पळय ते असले स्टेटमेंट करता. कदाचित अशें जावपाक शकता की जो राज्यपाल म्हाका दिसता तोय तांचो मित्र एक्चुली. सो मे बी ताणें कितें ताका इन्फॉर्मेशन पास ऑन केलें आसत. पूण एक ते राज्यपाल ज्या हिमाचल प्रदेशाचे जे राज्यपाल गव्हर्नर जे आसा पळय ते एक गोंयकार. आनी म्हाका दिसता एज अ गोंयकार तांणी आपले जे रोल एज अ गव्हर्नर आसा ते तांणी पाळचे. ही हॅज टू बी फेअर. ही इज नॉट अ गव्हर्नर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. ही हॅज टू डू जस्टीस सिटींग ऑन दॅट चेअर. बिकॉज लोकांनी मॅन्डेट दिल्लो आसा. लोकांनी आज क्लियर कट मेजॉरिटी दिल्या ते काँग्रेस सरकाराक. आनी म्हाका दिसता की तांणी ते पाळचें आनी हे फुडाफुडीचें राजकारण जे डेमोक्रेसीक बिलीव जायना, जे कॉन्स्टिट्युशनाक जे हे बिलीव करनात पळय ते तांणी थंय करचें न्ही. मडगांव फातोड्ड्याच्या नागरिकांनी दाखल केल्ल्या कागाळींच्या आदाराचेर गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी ब्रेस्तारा जिल्लो न्यायालया लागसार आशिल्ल्या डंपिंग तळाची तपासणी करून उडयल्ल्या कोयराचे नमुने एकठांय केले. उडयल्ल्या कोयरांतल्यान सोंसपाक जायना असो वास पातळिल्ल्यान शॅडो कावन्सिल ऑफ मारगांव बॅनरा खाला नागरिकांनी आनी सामान्य लोकांनी 24 नोव्हेंबर गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मुखार कागाळ करून उडयल्ल्या कोयराची चाचणी करपाची मागणी केली. Just as last time during the visit of Margaon MLA and the Waste Management Corporation MD Levinson had discovered a milk bag of 13 rupees rate, that is of 2006. Here we are getting similar bags. So now what sort of remediation has happened where? So they were trying to prove that the remediation process is happening successfully, and here we are getting the same package here. So what do we prove by this? There on by the display of a bag, they try to convey to the public that bioremediation is taking place scientifically. And now what do we have to say on this? When the same 13 rupees bags are found here of 2006 probably, we don't know when. This is what we want to try to prove, that this is not bioremediated waste, this is not inert, nor this is compost. राजधानी पणजेचे फामाद मॅरी इमॅक्युलेट कॉन्सेप्शन चर्चेचे फेस्त ब्रेस्तारा व्हडा दबाज्यान आनी भक्तिभावान मनयले. कोरोना महामारीच्या काळात परिस्थिती नियंत्रणात नाशिल्ल्यान 2 वर्सां हे फेस्त व्हडा प्रमाणात मनोवंक ना. अंदू फादर हेनरी फाल्कांव हांच्या मुखेलपणा खाला फेस्ताची मुखेल प्रार्थना जाली. तशेंच फेस्ता निमतान चर्चेच्या आवारांत सायबिणीचे पुरसांव काडले. ह्या फेस्ता खातीर पुराय गोंयचे तशेंच हेर राज्यांतले भावीक व्हडा प्रमाणात उपस्थित आशिल्ले.
आयज आमी निकतीच इमाकुलादा कोंसेसांव सायबिणीची परब समोरल्या व्हडा दोबाज्यान आनी व्हडा बाबरतान आमी आयच्या दिसा हे परबे सोमयार 7 मिसां पवित्र मिसाची भेट मांडून हाडल्यान निमाणें जातलें 5:30 वरांचेर आमच्या इगर्जेच्या भायर मैदानार. पयले सुवातेर हांव सोमेस्तांक तुमकां सगल्यांक म्हजें उतर आयकतल्यांक हॅपी फिस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ इमॅक्युलेट कन्सेप्शन अशें म्हणटा आनी तुमकां विश करता. आंकवार मारयेन तुमकां सगल्यांक भरपूर आशिर्वाद दिवं, कित्याक ती आस्कारीण पणजेची, फिरगोजेची आनी इगर्जेची न्हयच फकत क्रिस्ती भाव भयणांची, दुसऱ्या धर्माची पुर्यान. आनी आयच्या समारोहान जायतो दुसऱ्या धर्माचो लोक हाजीर आसलो आनी आतां 3 वरां ताण तिची मुर्ती आसा, स्टॅच्यू आसा. जायतो लोक दुसऱ्या धर्माचो पांयां पडूंक येतलो हें आमकां पळोवन खुशालकाय भोगता. ह्या परबेच्या सोमयार आमकां खूब आदार मेवला. आमचो CCP कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी, मेयर, डेप्युटी मेयर, मागीर सिटी कमिशनर आनी आमकां भरपूर आदार दिला. ट्रॅफिक सेल PI आनी सुमार 25 पुलीसमॅन ट्रॅफिकाचो बंदोबस्त केला. आमी खूब दादोशी आनी सगळे तरेन बरें जालां. म्हणटकूच आमकां खात्री आसा हे वर्साची वर्सां परब जाता पळय ती आमकां अदीक एकठांयता आनी बरोबर हाडटा. तुमकां खबर आसतली की कोविडाक लागून आमी 2 वर्सां जालीं ही व्हडली परब दोबाज्यान करूंक आमचे कडेन शकले ना. देखूनच ह्या वर्सा व्हडा दोबाज्यान आमी परब समोरल्या. सगल्यांक तुमकां अनेक पावट हॅपी फिस्ट हांव दिता. गुजरातात विधानसभा वेंचणुकेंतल्या काँग्रेस पक्षाच्या हारीचे श्रेय आपूण घेना. लोकशायेचे हार जैत ही आसतातूच अशें मत काँग्रेसीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी मांडलें. मात आमी सदांच आमच्या पक्षाची विचारसरणी घेवन मुखार वतले, तशेंच गरजेचो उणाव सुदारून अशें झूज लढयतलें अशें विधान मल्लिकार्जुन खरगेन केलें. तो हो गया, उसके बारे में मैं क्रेडिट तो नहीं ले रहा हूँ ना उसके लिए. जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे. भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती. डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना. ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है और हम देखेंगे, फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे. जहाँ कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे और लड़ते रहेंगे. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात वेंचणूक जाली. आता महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणूक हे. महाराष्ट्रात सध्या घटनाबाह्य सरकार बसला आणि ते खातीर आता महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणूक घेवपाची गरज आसा अशें विधान आदित्य ठाकरे हांणी व्यक्त केलां. गुजरातात आयिल्ल्या भाजपाच्या सरकाराचेर तशेंच हिमाचल प्रदेशात आयिल्ल्या काँग्रेसीच्या सरकाराचें ह्या वेळार ठाकरे हांणी अभिनंदन केलां.
गुजरातचा निकाल लागलेला आहे, आज हिमाचल प्रदेशचा लागलेला आहे, आज अनेक बायपोलचे पण लागलेले आहेत। महत्त्वाची गोष्ट हीच आहे की आता तरी महाराष्ट्राची निवडणुका लावा, आता घाबरायची काय गरज आहे। मुंबईची निवडणूक बाकी आहे, मुंबई महानगरपालिका असेल, पुणे असेल, ठाणे, नवी मुंबई, अनेक अशा महानगरपालिका आहेत आणि तसंच महाराष्ट्रात एकदा लोकशाही पद्धतीने निवडणुका होऊन जाऊ दे। पण जे जे जिंकलेत दोन्ही निवडणुकांमध्ये आणि सगळ्या बायपोल्समध्ये मी त्यांचं सर्वांचं अभिनंदन करतो, मनापासून अभिनंदन करतो। पण आता वेळ आली आहे महाराष्ट्राची तर निवडणूक घ्या, कारण महाराष्ट्रात एक घटनाबाह्य सरकार बसलेलं आहे। महाराष्ट्रात 40 लोकांच्या जे निवडणुका व्हायला पाहिजे होत्या, 12 खासदारांच्या निवडणुका व्हायला पाहिजे होत्या, ते अजून झालेले नाही आहेत। आता एवढा मोठा विजय प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्राची निवडणुका घ्यायला काहीच हरकत नाही आहे। गुजरातच्या जनतेक भाजपान 52% मतां मेळवून दिवन जैतिवंत केल्ले खातीर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गुजरातच्या जनतेचे उपकार आटयल्या। तशेंच विरोधी पक्षांचेर टिका केल्यो। आम आदमी पार्टी फकत दिल्ली पुरती मर्यादित आसा हे गुजरातांतल्या जनतेक दाखोवन दिले अशें फडणवीस म्हणटात। काँग्रेस आजपर्यंतच्या इतिहासातल्या सर्वात लोएस्ट स्कोरवर तिथे गेलेला आहे, 16 जागा। आणि ज्यांनी मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित केला होता आणि आम्ही निवडून येणार असं लेखी दिलं होतं, अशा आप नावाच्या पार्टीचे त्या ठिकाणी पुरते 12 वाजले आहेत आणि जनतेने त्यांना पूर्णपणे नाकारलेलं आहे। त्यामुळे आप पार्टी ही दिल्लीपुरतं मर्यादित पार्टी आहे, एकदा पुन्हा गुजरातनी या ठिकाणी दाखवून दिलेला आहे। मी गुजरातच्या जनतेचे मनापासून आभार मानतो, अभिनंदन करतो। खरं म्हणजे मी देखील त्या ठिकाणी प्रचाराला गेलो होतो आणि त्यावेळीच जनतेचा मूड अतिशय स्पष्ट दिसत होता। गुजरात मोदीमय होतं, भाजपमय होतं। जनतेने मूड बनवलेला होता आणि ज्या ज्या ठिकाणी मी सभांना गेलो तिथे मोदीजींचं नाव घेतल्यानंतर जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळायचा त्यातूनच लक्षात यायचं की लोकांची मानसिकता काय आहे। पेडणे म्हालातल्या हळण, कासरवंडे आणि चांदेल हसापूर ह्या 3 पंचायती खातीर 9 डिसेंबराक म्हणल्यार फाल्यां मतदान जातलें। हे फाटभुंयेर सरकारी यंत्रणा तयारेक लागल्यात। मतदान पेटयो वाटप सुरू आसा। 17 वॉर्डांतल्यान वट्ट 40 उमेदवार रिंगणांत आसात। आदींच 2 उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयल्यात। 4088 मतदान या वेंचणुकेत मतदान करतले। 9 तारखेक मतदान जावन 11 तारखेक निकाल जाहीर जातलो। या 3 पंचायतींतल्या मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात येवन योग्य उमेदवाराक निवडून आपली ग्रामपंचायत मजबूत करची अशें आवाहन अधिकाऱ्यांनी केलां। मामलेदार पेडणे आणि आरो फॉर विलेज पंचायत चांदेल आसापूर, कासारवंडे आणि अलोर्ना ह्या 3 पंचायती खातीर आतां इलेक्शन जाता। ते इलेक्शन फाल्यां जातलें आनी तेजो रिजल्ट 11 तारखेर आसतलो। ह्या टोटल 3 पंचायती खातीर 17 वॉर्ड आसा। भितरले 2 वॉर्ड अनओपोज येयलेले आसा। टोटल कॅन्डिडेट 42 आसले, 2 कॅन्डिडेट अनओपोज जाल्या कारणान आतां 40 कॅन्डिडेट आतां इलेक्शन लडयतले। टोटल बूथ आसा ते बूथ केंद्र आसा ते 13 आसा आनी टोटल वोटर्स आसा ते 4388। सो हांव सगळ्या ह्या 3 गांवांच्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणान घरांतले भायर सरून मतदान करचें आनी आपले योग्य मत हाडून लोकांक निवडून हाडचें। टोटल स्टाफ ह्या इलेक्शना खातीर आमी 300 स्टाफ टोटल हाडलेलो। आज सावन 4 दिसांची संवसारीक आयुर्वेद काँग्रेस परिशद सुरू जाली। ही 9वी परिशद 8 ते 11 डिसेंबर मेरेन पणजे तशेंच गोंयच्या हेर वाठारांनी जातली। त्या भायर ह्या परिशदेचो एक भाग म्हणून आरोग्य एक्सपो लेगीत आयोजीत केला। हातूंत सुमार 200 प्रदर्शनांचो आस्पाव आसा। देखून सगळ्या गोंयकारांनी आनी आयुर्वेदाच्या मळार वावुरप्यांनी तशेंच आयुर्वेदा एक्सपोतूय वांटेकार जावन उर्बा वाडोवची अशें आवाहन आयोजकांनी केलां।
गोंयांत स्पिरिच्युअल ट्युरिझम हाडपाचो विचार आसा, देखून ते प्रमाणपत्र गिन्यानाच्या तंत्रगिन्यानाच्या आधारान कामाक सुरवात जाल्या. फुडल्या 4 ते 6 म्हयन्यां भितर ह्या पर्यटनाचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो अशी म्हायती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. गोंयांत येवपी दर एक पर्यटक हो फक्त इको ट्युरिझम हाका भुलून वता. तशेंच गोंयची खरी वळख ही दर्यावेळ पुरतीच मर्यादीत नासून परशुराम भूमी आनी सायबाच्या नांवान फामाद गोंयांत देवळां आनी इगर्जीचोय आस्पाव आसा हें लोकांक कळूंक जाय अशें मत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी उक्तायलें. I mean, one of the modes of tourism which we need to change and look at very seriously, and Goa tourism is starting work is on spiritual tourism. म्हाका दिसता गोंया परशुराम भूमी म्हणटा आमी, गोंय सायबाचो जागो म्हणटा, पूण when the world comes, it comes only for our part of beaches. इको टुरिझम प्रमोट करता आसतना आमी सर्कीट तयार करता आसतना temples and churches have a role to play. So I think after talking to the temples and they are looking on board करपाक जाय, we will open up spiritual tourism. lot of technology has been coming in where तुका तुझे दर्शन जावं पुजा जावं ऑनलायन सुद्दां करपाक मेळटा. जे लोक पावनात तांकां तें करपाक मेळटा. We are trying to be facilitators to opportunities where people would like to see. At the same time आमची देवळां कितली रीच आसा कल्चरान ती दाखोवपाक जाय. चर्चीस कितले आसा, ओल्ड गोवा सोडून बाकी आनी कितें करपाक मेळटा हे थोडे गजालीचेर विचार चालू आसा. एक्सकर्शन्स कशे तयार करप, टुरिस्टाक बरो प्ले कसो दिवप आनी तातूंतल्यान हाव वी कॉम्प्लिमेंट इट. म्हणजे आमी समज पणजेच्यान पोंडा, पोंडाच्यान दूदसागरच्यान तांबडी सुर्लात समज इको टुरिझम आसा, वेलनेस आसा, योगीक डेस्टिनेशन आसा, जाल्यार हाव डू वी मेक इट हे सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर करप आनी बाकीच्यो गजाली ऑलरेडी स्टार्ट केल्ल्यो आसा. म्हाका दिसता फुडल्या 4 ते 6 म्हयन्या भितर स्पिरिच्युअल टुरिझम वील फायंड अ गूड वर्टिकल एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. आनी तें कॉम्प्लिमेंट करपाक परत होमस्टे आनी ताजी पॉलिसी समज केली जाल्यार वीच इज ऑलरेडी होमस्टे ड्राफ्ट ऑलरेडी पॉलिसी केल्ली आसा वीच वी आर मुवींग अहेड. सो ह्यो केल्यो जाल्यार एकोनॉमीक वर्टिकल गांवांनी जशें आमी मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय प्रमाणे जाल्यार म्हाका दिसता वील बी एबल टू रीच टू द रिमोटस्ट ऑफ द विलेज वे पीपल वॉन्ट टू कम फॉर एक्सपिरियन्शियल वे ऑफ थिंकींग. आमी ट्युरिस्टाचो स्टे जो नॉर्मल 3 ते 4 दीस डॉमेस्टीक आसता, 9 दीस इंटरनॅशनल आसता, ती वाडोवपाचो प्रयत्न चालू करता. सो इकॉनॉमिकली वी आर एबल टू ड्रायव मोर थिंग्स एंड एन्श्युअर इट रिचीज द लास्ट पर्सन एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. तो आमचो प्रयत्न चालू आसा आनी म्हाका दिसता ह्या 4 ते 6 म्हयन्या भितर इट वील बी ऑन द ग्राउंड. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आनी हेर मुद्द्यावयल्यान सरकारान शिकार आसतना उक्ताडार हाडटा म्हूण आमकां संसदेत उलोवंक दिनात, काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन आरोप केला. देखून भारत जोडो यात्रेच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावपा खातीर हे यात्रेचें आयोजन केल्ल्याचें राहुल सांगता. भारत जोडो यात्रे वेळार राजस्थानात घेतिल्ल्या सभेत ते उलयताले. हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है. इसमें अलग अलग संस्थाएं लोकतंत्र की रक्षा करती हैं. इसमें हमारे विधानसभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी, जैसे अभी गहलोत जी ने कहा, मीडिया जो चौथा स्तंभ माना जाता है, इन सब का काम लोकतंत्र की रक्षा करने का होता है. मगर आज के हिंदुस्तान में बीजेपी ने, आरएसएस ने इन सब को दबा दिया है और इन सब के अंदर अपने लोगों को इन्होंने बैठा दिया है. पार्लियामेंट में हम भाषण करना चाहें, चाहे वो नोटबंदी के बारे में हो, चाहे वो जीएसटी के बारे में हो, किसान बिल के बारे में हो, चाइना जिसने हमारी जमीन ले ली उसके बारे में हो, हमारा माइक ऑफ कर दिया जाता है, हमें बोलने नहीं देते. हम चिल्लाते रहते हैं पार्लियामेंट हाउस में, वीडियो कैमरा हमारी ओर आता ही नहीं. स्पीकर राजस्थान के हैं, लोकसभा टीवी को उनका चेहरा बहुत अच्छा लगता है, 24 घंटा उनका चेहरा दिखाते रहते हैं. और जो हम कहते हैं वो कोई सुन नहीं पाता है. इसलिए हमने सोचा कि हमारे लिए एक ही रास्ता है, इन सड़कों पे चलकर आपसे बातचीत कर आपको जो हिंदुस्तान की सच्चाई है वो बताना. तो ये है लक्ष्य यात्रा का. अभी गहलोत जी ने एक बात बोली और मैं उनसे सहमत हूं, मगर मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं. गहलोत जी ने कहा कि जो हमारे मीडिया है
वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। जो चौथा स्तंभ का काम होता है, जिम्मेदारी होती है, उसको पूरा नहीं कर रहे। गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता। हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।